वास्को बस स्टँडा संदर्भात दोन फुडारी वेचणूक लागीं पावल्या म्हूण टिका करतात। वास्कोच्या आमदारान हे काम हातात घेतलां। काम सुरूय जालां, मात कंत्राटदार बँकरप्ट जाल्ल्यान वास्कोकारांचे दुर्दैव आसा म्हणपाचें। जो मेरेन बस स्टँड सुरू जायना तो मेरेन हांगाचो पुराय रस्तो हॉटमिक्स जातलो म्हूण दीपक नायक उलयला। अर्डेक्सको खातीर वास्कोच्यान प्रसाद नायक। सर, वास्कोच्या बस स्टँडा बद्दल कितें सांग सोदता तूं? वास्कोच्या बस स्टँडचें फायलींग काम जालें भितर आतां म्हाका ड्रायव्हर हाडून पडटा ड्रायव्हिंग करपाक मातये भितर तर लोकांक दाखोवपाक कोण येताय ड्रायव्हर उदकान ड्रायव्हिंग करता आनी ड्रायव्हर हाडून पण मातयेन ड्रायव्हिंग करपाक टू शो हाव डीप दे गॉन। सर, कितें दिसता कॉन्ट्रॅक्टरा खातीर काम उरलां एक्झॅक्ट कितें आसा तें लोकांक कळपाक जाय। सो पेमेंट ऑफ द कॉन्ट्रॅक्टर रीच पेमेंट मायज पावलो चार कोटी मायज पावलो कॉन्ट्रॅक्टर एज ऑफ टुडे। आतां तो डिस्प्युटींग वॉन्ट टू कोर्ट आय लास्ट वीक कित्याक आमी आतां पकलो जाय करता। सो टिल दॅट नाव नेक्स्ट कितें अशें तुमी रिपेर वर्क बी कितें करतले अशें? रिपेर वी वील सी दैट ऑल दिस पॉलिसी स्टार रोड जाता एटलीस्ट दॅट वील डू बाय डिसेंबर। वास्कोच्या बस स्टँडा बद्दल जायते लोक रस्त्यार देंवतात, तुमी कितें सांग सोदता? खरी परिस्थिती कितें आहा? वास्कोक लागून जायते लोक रस्त्यार देंवता हे तुमी म्हणटा, पूण वास्कोक लागून जायते लिडर एक क्वचित एक दोन लिडर एका उलयता क्रिटिसायज करता, ते बी इलेक्शन लागीं पावलां म्हणून। सांगचें म्हटल्यार आमच्या वास्कोच्या आमदाराक जो फर्स्ट तेजो ड्रीम प्रोजेक्ट आसा तो वास्को कदंबा बस स्टँड करपाचो आनी तेणी केलो, स्टार्ट केलें आनी फर्स्ट फावंडेशन सुद्दां घातलें आनी काम स्टार्ट केलें। म्हाका सांग, त्या आमदाराक हो प्रोजेक्ट जावपाचो नाका असो आसा? सगळे वास्कोकारांक त्रासान घालपाक जाय असो इनकम्प्लीट जावन असो तेजे विचार आसा काय कितें? ही सगळी वेग गजाल आसा। खरोखर सांगचें म्हटल्यार हेच्या फाटल्यान डिफरंट हेतू आसा। हो जो प्रोजेक्ट आसा पळय खंय तर आमचें दुर्दैव, वास्कोकारांचें दुर्दैव, आमच्या चेअरमॅनाचें दुर्दैव की हो जो प्रोजेक्ट जो गावला पळय जो कॉन्ट्रॅक्टर आहा पळय तो बँकरप्ट कॉन्ट्रॅक्टर जाल्लो आसा। हांवें हांव गव्हर्मेंटाक कंप्लेन करिना, म्हाका खबर आसा मनोहर भाईन जेन्ना कितलो एफर्ट घातलेलो आसलो ताका फूल एडवान्स पयशे दिल्लेले आसलेले, मोबिलायजेशन अमावंट दिल्लो आसा। जो मोबिलायजेशन अमावंट एक कंपनीक दिल्लो पळय तो फूल NPA अकाउंटान गेल्लो आसा। हेचो हेचो कांयच ना। तरी सुद्दां आमच्या चेअरमॅनान जो 17-18 मिटींग घेवन आतांच्या चीफ मिनिस्टरा वांगडा सुद्दां मिटींग घेवन आयज तो जो 80% फायलिंग केला। आमचो जो कदंबाचो प्रोजेक्ट आहा तो 100 कोटीचो प्रोजेक्ट आसा, फायलिंगूय आहा ते 20 कोटीचे भितर 80% आमचे फायलिंग जाल्लेले आसा। आनी नंतर हे फायलिंग समज कंप्लीट जाल्या हार्डली 6 म्हयन्या पुरो आमकां ते 1 वरास पुरो आमकां वयले काडपाक फक्त फायलिंग करपाक त्रास जाता। दीपक बाब, हो बाकीचो जो रिमेनिंग जो पार्ट आहा तो रिपेरिंग जातलो थोड्या दिसांनी? ऑलरेडी आमच्या चेअरमॅनान नोट पुटअप केला आनी आमचो PWD मिनिस्टर पावसकारान तेणी सांगला आपूण प्रायोरिटीचे म्हाका दिसता हो पावस सोंपता की रोखडेच आमचें काम स्टार्ट जातलें। हो जो जितलो रोड तुमी पळयता पळय तो जो मेन आमचो बस स्टँड स्टार्ट जायना हांगा हो जो रोड आहा तो फूल हॉटमिक्स जातलो।